हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा आनी हॅप्पी नागपंचमी तुमकां सगळ्यांक. नागोबा पुजलो की ना? आमी अजून पुजूंक ना, आतां पुजतलीच. आकाश बीन येता सो आकाश पुजपाचो आसा नागोबा. सो चला तर नागोबा पुजया, नागोबाची पुजाय बीन करून घेवया. व्हिडिओ मात फूल पळयात, स्किप मात करू नका. सो चला तर नागोबा पुजून घेवया आमी. झाला चल. तर फ्रेंड्स आम्ही नागोबा पुजलो, आमची पूजा बीन जाल्ली आसा, पुजेचे सगळे जाल्ले आसा. आता येयली आमी किचनान आता, कारण किचनान काम आसा, रांदूंक बीन जाय तेका लागून. आनी आयज आमगेर पातोळे करतात. थोड्यांगेर तुका हौस आसलो की पुरयो बीन करतात, आमगेर पुरयो ना, आमगेर पातोळे करतात आयज नागपंचमी. सो पातोळे करून घेतलीच आमी आता रोखडेच. मम्मी किचनान बिजी आसा कारण रांदपूय चालू आहा, ती थंय रांदता आनी हांव हांगसर पातोळेचे सगळे रेडी करतले. सो थोडे मेंबर्सूय येयल्ले हा, फॅमिली मेंबर, काकी बीन येयल्ली हा, दाखयता तुमकां फुडें. सो चला तर पातोळे करपाक घेवया आमी. आयज ही पळयात म्हजी काकी येयली, आयज नागपंचमा तेका लागून. आनी सद्या तयारी चालू आहा, तेंचीय तयारी चालू आहा, आमचीय तयारी चालू आहा. आनी चडशे मेंबर्स येयल्ले हा आयज नागपंचमीक लागून. सो ही आसा म्हाजी एक काकी. काकी हाय कर गे. हाय. पीठ जे आम्ही हाडलेले ते विकत असले, सो म्हटलें बरें क्लीन करून घेवया, बाय चान्स भितर कितें आसूं शकता. सो तेका लागून हांगसर म्हटलें चाळून घेवया मातशें. आनी खरें सांगूंक जाल्यार हें पीठ भरपूर बरें आसलें, आमी विकत हाडलेलें हें. आनी एकदम फ्रेश असलें आनी बरें स्मूथशें असलें, क्लीन असलें मेन म्हटल्यार. सो एकदां चाळून मारली आनी मागीर मम्मी विचारलें हांवें आनीक घालूं काय म्हणून. सो मम्मी म्हणपाक लागली आनी ॲड कर, थोडें कमी पडटलें म्हणून. सो ॲड केल्या उपरांत म्हाजें पीठ एकदम रेडी आसलें आनी चाळून मारून सामकी म्हणटात तशी. तें पीठ बरें चाळून घेतलें आनी किचनान आमची तयारी कशी कितें चल्ला ती दाखयता तुमकां. हांगसर ही पळय तयारी सद्या चालू आसा. हांगसर रोस दवरला मम्मीन गॅशीचेर. हांगसर सोय रेडी करून दवरल्या पातोळेची. हांगसर भाजी, हांगसर पीठ मळटा मम्मी. आनी ही पळयात मम्मी हाय कर मगे. हाय, हॅपी नागपंचमी. सो मम्मीन तुमकां विश केलें हॅपी नागपंचमी. आनी अशें करून सगळी तयारी सद्या चालू आसा.
फटाफट, कारण मामा गेल्यांक बीन आमकां पातोळे दिवंक जाय तेका लागोन. सो ही पळयात अशी सद्या तयारी चालू आसा आमची. आनी हांगसर पळयात मम्मीन पातोळे करपाकूच स्टार्ट केल्ले आसा. एक पातोळी केल्ली आसा ती पळयात. सो आनी तुमकां येल्लो दिसतल्या कारण हांवें हळद एड केल्या, कारण म्हाका येल्लो कलर आवडटा तेका लागोन. आनी हे पळयात मम्मीन हांगसर पातोळ्यो करपाक घेतलेल्या. सो हांवूय आतां तिका हेल्प करतलें हे भरपाक, सोय भरपाक. आणि हांगसर आमी थोडे पातोळे केले आणि थोडे आसात. आणि पीठ पळयात कितले आहा ते. म्हाका दिसता सोय कमी पडटली. हे पळयात इतले आमी सद्या केले पातोळे आणि आता शिजत दवरता. आमचे रांदून बीन जाले आणि आमी हांगसर बसले आकाशा बरोबर बीन टायमपास करपाक. आणि हे माझे काकाचे चेडे, हो माझ्या काकाचो चेडो धाकटो. आणि आकाशाक तर तुमी वळखतात आसतली. सो हॅपी नागपंचमी बडी. सो सगळे तुमकां विश करता हॅपी नागपंचमी म्हणून. उलय मरे तू. उलय मरे. तो लाजता. उलय मरे. हाय म्हण. हाय कर. हाय हाय. ना हाय केलं त्यांचे. व्हिडिओ लाईक करा म्हण मरे. ए नाव सांग. नाव सांग तुझं. चल फुल नेम सांग. सांग. ऐकून येऊन द्या. सार्थक नरेश शेट्टी. नाव सांगले. सार्थक तो सार्थक. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. सार्थकान सांगल्या तुमका. व्हिडिओ बघा. सो सार्थकान तुमका सबस्क्राईब करून सांगले. सो सबस्क्राईब करा तुम्ही. 2000 years later. सो गाईज आमगेर नाही हौसो घेवन येयल्ले आसा. मामागेरसून पळोवंक शकता तुम्ही. आणि ही आसा नेवीन व्हंकल आमची आणि हौसो घेवन येयला. होय बीन हौसो आमच्या मामागेले सायडीनसूनच आसलो आणि अशे 2 हौशे येयल्ले आमच्या मामागेले सायडीनसून. आणि अशे नवीन असले का मामागेरसून आमच्या हौसो दिवपाक येता. सो हांगसर हांवें बारीक बारीक 2 क्लिप्स एड केल्या. म्हाका तितले प्रॉपर व्हिडिओ शूट करूंक गावंक ना. सो तुमी समजूं शकता. सो ही मामागेरसून आसली आमच्या. करता करता टायम असोच गेलो आणि दनपार जाली. जेवपाचो टायम जालो. आता मी जेवतली आणि टेस्ट करतली जेवण. आयचे स्पेशल नागपंचमीचे जेवण टेस्ट करतली आता. आणि सकाळी सकाळी ना एकदम फ्रेश असले अवतार म्हणतात तसं. आणि आता पळयात अवतार कसो जालो. केस बीन सामके वयर बांदले आणि गरमी जाता. करता करता सांज जाता म्हणसर म्हाका दिसता ड्रेसूय म्हाजो चेंज जातलो. गरमी सांगना मी तुका. आणि डेली वियर करीत न्हू जाल्यार तितले प्रॉब्लेम जायना. आमी कितें चुकोवन फेस्टीव आसता तेन्ना अशे ड्रेस बीन वियर करूंक रावता. तेका लागून मागीर ते आनीक प्रॉब्लेम जाता. सो सांज मेरेन उरल्या पुरो म्हाजो ड्रेस. कपडे चेंज जावंक जायना कारण गरमी जाली म्हाका ह्या ड्रेसान. सो चला तर जेवपाचो टायम जालो. जेवणूय घेवया. आणि मम्मीन ऑलरेडी जेवण काडलां. आता जेवपाक बसतली आमी. आणि जेवण दाखयता आयचे स्पेशल कितें जेवण आसा तें आमगे. ऑलरेडी तुमी पळयलात आसतलें वदर. आता परत दाखयता तुमकां. चला पळोवन घेया. आमगेर आयज स्पेशल आसा रोस, पातोळी आणि भाजी हांवें घेवंक ना. मम्मीन भाजी घेतल्या. म्हाका नाका भाजी तेका लागून. सो आमचें हें जेवण आहा आयचें स्पेशल आनी स्पेशल म्हणटात तशी पातोळी. सो तुमी बीन येया पातोळी खावपाक. सो जेवता आनी तुमकां डायरेक्ट मेळटा तें म्हणसर बाय. सो गायज आमी जेवण बीन फ्री जाली आणि हांगसर आमची सगळी बायलां म्हणटा तशी सगळे काकी बीन बसून आमची मिटींग चालू आहा. प्लॅनिंग चालू आहा चवथीची. कारण चवथ रोखडी जातली. आणि हे सगळे म्हणजे काकीज आहा आणि माझी कजन्स. आणि व्हिडिओ शूट करता आकाश. सो हॅपी नागपंचमी म्हणटली सगळी तुमकां.
हॅपी नागपंचमी. हॅपी नागपंचमी. आम्ही गेलेलो. सो नागपंचम नाही गेली आता नागोबा पावपाचं झालं सांज झाली झाली असा आणि आता मी नागोबा पाव येता आकाश टोपळ्यात थंय तयारी करता नागोबा पावपाची सो आता वरतली भायर आम्ही नागोबा लाय मरे ते पाटा जकड चौका सुकला घंटा वाजव रे. चल आणि ऑफयास नागोबा मी बाहेर काढलो आणि ऑफयात नागोबा दवरलो आम्ही आता लाय तर काहीच आम्ही नागोबा बीन पावयलो आणि अशी असली आमची नागपंचम सो आयचो ब्लॉग आम्ही हांगाच एंड करता आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो ब्लॉग आवडलो असो जाल्यार लाईक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका आणि कमेंट करून सांगा की तुम्ही कशी कितें तुमची नागपंचम केली ती सो चला तर परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन त्यानुसार देव बरें करू तुमचे सगळ्यांचे बाय